ब्लॅक सूट आणि ब्लॅक कोटवाल्यांचे हे सरकार आरजीपीन भाजपा सरकाराची नव्यान वळख करून दिल्या। भाजपा सरकारान पास केल्ल्या गोंय विरोधी विधेयकांचेर आरजीपीन खट तिडक उक्तायल्या। आरजीपीन शेता संदर्भात जमीन हस्तांतरण बिलाचेर दुबाव उक्तायला। गोंयच्यो जमिनी सुरक्षीत आसात हे सरकारान सिद्ध करचें आरजीपीन मागलां। खंयचोय मिनिस्टर तांकां दिसता जर रोहन खंवटे शाणो आसा रोहन खंवटेक उबो करचो, तांकां दिसता आनी कोण तरी काब्राल शाणो आसा काब्रालाक करचो। कोणूय उबो रावन तेणे हे बिल प्रेजेंटेशन करचें, मिडियाक आपोवचें, क्लॉज बाय क्लॉज तेंच्यांनी प्रेजेंटेशन करचें आनी प्रूव करचें की हे हेतून गोंयचे जमनी प्रोटेक्ट जातले। कित्याक ऑलरेडी आमचे मॅक्झिमम पॅडी फील्ड आसा ते कोमदादाचे अंडर येता आनी कोमदादान कोड ऑफ कोमदादान ऑलरेडी येदो व्हडलो कोड ऑफ कोमदाद आसा। ह्या कोड ऑफ कोमदादान सगळें बरयल्लें आसा की जमनी कितें करपाक जाय, कितें करपाक नाका, कशें विकपाक जाय, कितें करपाक जाय आनी हेच्याय तेणी वाटोळे लावपाक तेंच्यांनी चालू केल्ल्या। सो हे बिल एंटी गोवन आसा। हे बिल गोंयच्यो जमनी एग्रीकल्चर लँड काबार करपाक आसा। हे बिलान एग्रीकल्चर हे डेफिनेशन तेंच्यांनी डायल्यूट केल्लें आसा। हितून काजूचे मळे, काजूचे दोंगर जावं, कुळागरां जावं, आमची भाटां जावं, हे सगळे भायर काडलेले आसा। भाजयेचे जे हे आसा, आमची फिल्ड्स आसा ती भायर काडलेली आसा। आमचे पोल्ट्री फार्मींग हितून ना, हितून आमची ग्रेजिंग लँड ना, हितून डेरी फार्मींग ना, हे हॉर्टिकल्चर ना, हे सगळें तेंच्यांनी भायर मारलेल्या। सो हे सरकाराचें षडयंत्र आसा। दुसरें बिल तेंच्यांनी काडलें कोमदाद बिलान तेंच्यांनी बरयलें की जो आयज 2 प्लॉटाच्या भितर ना जाल्यार तेंकां जो रोड दिवपाक जाय तो 5 मिटर दवरपाक जाय आसलो जागो तो तेंच्यांनी 10 मिटर केलो। वाय 10 मिटर्स? बिकॉज टीसीबीच्या कायद्यानुसार जर तुका मल्टी ड्वेलिंग युनिट बांदपाक जाय, तुका व्हडलो रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स बांदपाक जाय जाल्यार तुका 6 मिटरचो रोड जाय। आनी तेच प्रोमोट करपाक, कन्स्ट्रक्शन प्रोमोट करपाक, गोंय कॉन्क्रिटायज करपाक हेंच्यांनी 5 मिटराचे 10 मिटर आपल्या सोयीनुसार केल्ल्या। हो सरकार चलयता ते ब्लॅक सूट ब्लॅक कोटवाले। जशें मायकल लोबोन सांगला, असेंब्लीन येतात ते ब्लॅक कोट आनी ब्लॅक सूट घालून भोंवतात आनी ते सरकार तो आपणाक सरकाराक पॉलिसी कर म्हणटा। हेच ब्लॅक कोटवाले हो सरकार चलयता आनी हे ब्लॅक कोटवालेच हे सगळे कायदे हाडटात। आज मायकल लोबो सरकारान ना, म्हणजे सरकारान म्हणजे तेका मिनिस्ट्री ना, जसो मिनिस्टर जालो तेका मिनिस्ट्री मेळ्ळी ना, कितें डिपार्टमेंट मेळ्ळें की ते ब्लॅक कोटवाले तेजे फ्रेंड जातले आनी तेच ब्लॅक कोटवाल्यांक लागून तोय कायदो करतलो। हेच्या पयलीं तेणी केल्ले आसात। हांव सांगपाक सोदता सीएमाक की येता त्या विधानसभेन जेन्ना आमचो नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जाता तेन्ना आमी आमचो बिल मांडटले, लँड प्रोटेक्शन बिल, जे गोंयची जमीन कशी राखपाची आनी हेजेर आमी एंटायरली तुमकां दाखयतले की कशें आमची जमीन राखूंक शकता, कोणाक राखूंक शकता, गोंयकारांक लागून दिवपाक लागून। मागीर तूं म्हणू नाका की बाबा हें जावंकूच शकना, हें अनकॉन्स्टिट्युशनल। हितून कितें आसा A to Z आमी जे कॉन्स्टिट्युशनान आसा तें घेतलेलें आसा। आमी फुडल्या विधानसभेन घालतले। तुमी टायम दिवचो फुडल्या विधानसभेन। जे 5-5 दिसाची सेशनां दवरिल्ल्या पळय तशी दवरपाची न्हू। तुमी एवरी टायम म्हणटा की आमी 10 दिसाचे, 15 दिसाचे, 20 दिसाचे, 25 दिसाचे दवरितले म्हणून आनी लास्टाक करता 5 दिसाचे, 4 दिसाचे। सो अशें दवरचें न्हू। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।